आदिवासी संघटनेन केपें आयोजीत केल्ल्या 11व्या ट्रायबल फेस्टिवलाक पयल्या दिसा लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आयज ह्या महोत्सवाचो दुसरो दीस. उक्तावण सुवाळ्याक सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय, केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा, केपेंची नगराध्यक्षा सुचिता शिरवायकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्लीं. हांगा वेगवेगळ्या सर्तीचें आयोजन केलां, तशेंच पारंपारीक गोंयच्या जेवणाची स्टॉल्साय ह्या महोत्सवांत लायिल्लीं आसात. ट्रायबल फेस्टिवलांत आदिवासी समाजाक एकठांय हाडून तांच्या पारंपारीक कलेक वाव दिवप होच ह्या महोत्सवाचो मुखेल हेतू म्हूण सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाणें सांगलें. सांजेच्या वेळार आदिवासी संघटना केपें हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या 11व्या ट्रायबल फेस्टिवलाक आयज आमी सुरवात करतात. म्हणजे आमचे कॅथलीक भाव एक दोन तरेचे ट्रायबल आसता, एक हिंदू कम्युनिटी ट्रायबल्स अँड कॅथलीक कम्युनिटी ट्रायबल्स. स्पेशली वी सी हियर all Catholic community tribals, they came together, formed the Adivasi tribal संघटना आणि they every year for last 11 years ते हो ट्रायबल फेस्टिवल हाडटात आणि हातून भितर एक्झिबीट करतात तांचे टॅलंट आसतले, तांचे जे पयलीं सावन करीत आयिल्ले पारंपारीक खेळ आसतले, पारंपारीक गितां आसतलीं, पारंपारीक म्युजीक आसतले, तांचे स्किल्स हातून भितर आसतले, सान्न करपाक, मल्ल करपाक किंवा जे अशें आमचे दळपाचे, फोव करपाचे जे आमी परंपरेन करीत आयिल्ले ताचें प्रदर्शन आनी तें दायज आमकां सांबाळून दवरपा खातीर ह्या पिळगे कडच्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन ट्रान्सफर करपाचो हो प्रोसेस आसा. आनी म्हाका दिसता की आयज तांचे सगळे लोककला, लोकपरंपरा, आमची ट्रेडिशन्स ती प्रिजर्व करपा खातीर, प्रोटेक्ट करपा खातीर एक अत्यंत म्हत्वाचो असो आदिवासी संघटना केपें हांणी प्रयत्न केला आसा. हांव तांकां परबी दिता, शुभेच्छा दिता. म्हाका दिसता ह्या वर्साक गेल्या त्या वर्साक चड प्रमाणान बरें जालां, म्हणजे सेटअप बरें आहा. म्हाका चड स्टॉलां जाय, काम आमगेले डिफरंट आमगे ओरिजिनल ट्रेडिशनल जे स्वीट्स आहाय तेवूय आहाय भरपूर हांवें खायलाय, टेस्ट केलाय. आनी म्हाका दिसता ही परंपरा बाब आमगेले आदिवासी संघटना केपें तेंगे कमिटीन प्रेसिडेंटान तेगे बाब आदोगाद जॉनान आनी तेगे सगळे प्रेसिडेंट बाब पॉप हेमी सांबाळून लायक ट्रेडिशन. आनी म्हाका दिसता आजच्या काळार हे वस्तू मेळपाक आज भरपूर मुश्कील जालें. आनी जेन्ना हे संघटना म्हाका दिसता अशें करून हे ट्रेडिशन आमगे सांबाळून दवरता तेन्ना आमचे सो पॉलिटिशियन व्हडले आमदारान कोणेय जावं सरपंच सगल्यांनी हें सांबाळून दवरपाक भरपूर गरज आहा. आनी हे सांबाळ जाल्यार आमगे मुखायल पिळगी म्हाका दिसता हे कितें आमगेलें ओल्ड ट्रेडिशन गोंयकारपण गांवकारपण कितें तें म्हाका दिसता दिसती पडटलें. अदरवायज हें स्लो डेथ हें काबार जाता. सो आज कितें जालां, आज बायल वेस्टर्न कल्चर येयला आनी सगळे आमगे गांवचे भुरगे वेस्टर्न सगळे करपाक शिकले. केलें म्हूण हितून प्रॉब्लम ना, बट तें नीज मूळ गोंयकारपण कितें आहा आमगेलें पयलीं जस्ट आमगेलें जनरेशन केश उंच चोडलें, केश ट्रेडिशन करतालें हें तरी म्हाका दिसता सांबाळपाक भरपूर गरज आहा. हांव एक फोरबी दिता की हें ट्रेडिशन सांबाळून दवरताय म्हूण आनी अशेंच व्हरचें. आनी एज अ MLA हांव सदां हेंचे बरा आसतलो, हे संघटना बरा सिंगा न्हू आख्या गोंयांत जेन्ना गोंयकारपण सांबाळटा तेन्ना आमी सदांच आमगे ट्रेडिशन लोकां बरा आसतले. ती 2 वर्सां ही ताबेर आसा म्हळ्यार हांव पळयतां. आनी फाटलीं 11 वर्सां आमी ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. त्या पयलीं आमी आमची संस्था रजिस्टर केली, समूह लोकांनी एकठांय जावन म्हळ्यार आमचो जॉन, आमचो बेन्नाथ, म्हजे सारके सगळे एक विचाराचे मनीस एकठांय जावन आमी हें घडोवन हाडपाचो यत्न केलो. कारण इतलेंच, आमच्या समाजा खातीर ज्यो कितें स्किमी आसा, ज्यो तांकां अडचणी आसा त्यो सरकारा कडच्यान कशे तरेन मेळोवन घेवप वो ते स्किमीचो फायदो आमचे मेरेन पावना. तो फायदो मेळपा खातीर आमी सरकाराच्या दारांत वचून एकठांय जावन तो घेता. जो मेरेन संघटना म्हूण आसना तो मेरेन सरकाराक जो उलो मारता तो सरकाराच्या कानारय पडना. म्हणून आमी हे संघटने मार्फत हो वावर करतात. आणि
फाटलीं 10 वर्सां हो वार करता आसतना आमी लोक उत्सव करताले, तातूंत भितर फुगडी, लोकनाच, वेगवेगळे गेमी हे प्रकार आमी दाखयताले आनी आयजूय चालू आसात ते. आनी हे जो स्टॉल्स आसा ते पयलीं आमी लोकांक हे मानधन आमचे मार्फत दिवन करताले.